नमस्कार. आज आम्ही यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाईड भारत देशाचे गोमांतक प्रदेश म्हळ्यार गोवा राज्यांत सज्ज गोवा राज्याचे काणकोण म्हणजे एक गांवांतू आमगेल्या पर्तगाळी मठा लागून मस्त लाग्यशे एक देवस्थानांत सज्ज वेंकटेश देवस्थान 550 वर्ष पुढे आमगेल जनान तिरुपतीक वचून थंय वेंकटरमणाक पांय पडचे एक संकल्प आसतना थंय वच्चाक अनानुकूलते जाल्यार वचून येवच्या मस्त एक त्रासदायक जावन आसलेल्या संदर्भारी हांगा येवन हांगा देवाक पांय पडून हांगा सेवा केल्यार तिरुपतीक वचून आयले तितलेची पुण्य मेळत तशिल्ले म्हणजे एक नंबिक आसा. 550 वर्स लागून वेंकटेशू म्हळ्यार वेंकटरमणू लक्ष्मी वेंकटेशू विराजमान जावन आशिल्ले गोवाचे एक वेंकटरमण देवस्थान म्हणूक आमकां मस्त हेम्मे जाता. तांतूय गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे आजिकय एकच वेंकटरमण देवस्थान वेंकटेश देवस्थान हें गोवांतू आसा. ह्या देवस्थानांतू आजी स्वाम्यान तांगेल्या दिव्य हस्तान पुनर्प्रतिष्ठा केला विचारूं आसा. त्या पुरा तुमकां आज आमी दाखोवचे आसाची. येया देवस्थाना भितर वचून ते जावत तसले आनी स्वाम्याले अनुग्रह प्रवचन ऐकून पुण्य घेवया. संकटदूर करि वेंकटेश पंकजनाभ सर्वोत्तम शीश शंखचक्रधर देव देवेश संकर्षण वेंकटाचलवास. संकटदूर करि वेंकटेश पंकजनाभ सर्वोत्तम शीश शंखचक्रधर देव देवेश संकर्षण वेंकटाचलवास. वाटद कै वेंकटेशा वैकुंठपति परेशा. वाटद कै वेंकटेशा वैकुंठपति परेशा. वाटद कै वेंकटेशा. चौवाईशी लक्ष जन्म जावनो नवद्वाराचे शरीर घेऊन. 84 लक्ष जन्म जावनो नवद्वाराचे शरीर घेऊन. भुवनात भक्ती करू कदियोन. आतां आमगेलोट्टू वेदमूर्ती प्रकाश पटमाम तान्यासाची तांगे लागी निमगुव्या आयचे विशेष दिवसू आनी ह्या देवस्थानांतू वेंकटेश देवस्थानांत चलता जाल्यार विशेष कार्यक्रम कशे आसता कशी जनाला हांगा एक येवन देवा अनुग्रह प्राप्त घेवता जाल्यार एक दिवसू खंयचे आसता सगळे वर्सांतू म्हण निमगुव्या. नमस्कार पटमाम कसा म्हणटात. कल्याणाद्भुतगात्रा एक अमितार्थप्रदायिने श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. आज आमी लक्ष्मी वेंकटेशाल देवस्थानाक गोंया भितर पैंगीण गांवां भितर पणसखंडी आमी हांगा भितर आमी आज जिर्णोद्धार केल्लो आसा. तेन्ना ह्या आमगेले देवळाचे परंपरे म्हळ्यार एक 550 वर्सांची पयलींच्यान हें देवूळ आसा. जुनें एकदम पुरातन आनी हांगचे लोक भावीक आसा पळय पयलीं तिरुपती बी वताले तेन्ना वचच्याक शकनात ते हांगा येवन देवाक नमस्कार केले की आपूण तिरुपतीक गेलें हें तांकां ताजें फल मेळटालें अशें आसा. आनी हांगा अजून सुद्दां मानतात. आतां तिरुपती वचप शक्य आसा प्रत्येकाक पूण कितें आसा तर हांगा लोक भरपूर अशे येतात आनी हांगा वार्षिक कार्यक्रम म्हळ्यार आमगेली अनंत चतुर्दशी आमगे वसंत पुजा तशेंच आमगेले बाकीचे वनभोजनाचे कार्यक्रम जाता मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी दिसाक. आनीक बरे लोक भावीक बरे लोक येतात दूर दूरसान येतात गोंयच्यान सगळे येतात.
वेङ्कटरमणो 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 सङ्कटहरण वेङ्कटरमणो कपिलम्मा दक्षिण बाहु नितम कर दक्षिण बाहु दक्षिण बाहु नितम कर प्राबंधि दक्षिण बाहु नितम आतां आमगेलोटू वेदमूर्ती मुकुंद भट मामसाची तांगेलागी ह्या देवस्थानाचे एक इतिहासू आणि आईचे विशेष या एक संभ्रम पुण्य दिवस म्हणून येतं त्या विशयान तांणी कसा म्हणटा म्हण निमगो नमस्कार भटमाम कसा म्हणतात हे एक पैंगिणी म्हळ्यार आमगेले पर्तगाळी मठाक ती पैंगेर आशिल्लो आश्रम आशिल्लो हांगा हे आश्रमांतू ती पर्तगाळींतू आयल पर्तगाळीक ती गोकर्णासान आयल गायी हांगा राबून तदनंतर पर्तगाळींतूच्यान रामदेवा प्रतिश्ठ करचे जाग दाखयल्लो अशी एक हें आसा आमकां आख्यायिका तांतू हें पैंगिणी म्हळ्यार पैंगेर आशिल्लो आश्रम आशिल्लो तसलें एक पुण्यक्षेत्र हे पुण्यक्षेत्रा भितर सादारण शतमान धरून ताजे किना पयलीं धरून आशिल्लो तसलो वेंकटरमण हे अर्चक कुटुंबा कडच्यान हांगा परिसरांतुले सर्व आमगेले गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद म्हणून अनेक लोकां कडच्यान नित्य निरंतर विशिश्ट पर्वकालाचेर अर्चन पूजन करून घेवन अनेक लोकांक एक अभय प्रदान केलेलो तसलो वेंकटरमण 550 वर्षाच्यो पूर्वी आशिल्लो तसलो व्यंकटेश देव आज आनी परत प्रथम पादाक आनी परत ताका प्राय तशें केले म्हणून आपण हे पयलीं धोरण आशिल्लें तसलें सेव केल्लें पुरा लोकांक कितें प्रप्रथम देवस्थान गोमांतकांतलो व्यंकटेश देव म्हळ्यार आमगेलो पैंगिणी आशिल्लो तसलो देव म्हणून आपण 550 वर्सां पयलीं आशिल्लो तसलो देवाक आज न्ही परत योग्य मंदिर निर्माण करून तसलें आयच्यान आनी परत तेगेले जन्मदिवस आचरण करचे एक वेवस्था सर्व ते वेवस्था बी आमगेले सर्वां कडच्यान ते देवान करून घेतिल्लो आसा म्हणून आपण ही आमकां आमगेल्या समाजाक एक हेम्मे विशय म्हळ्यार आमकां एक प्रथम देव जावचो आमकां सर्वांक एक उपास्य देव म्हळ्यार वेंकटरमण तोच व्यंकटेश देव 5.5 वर्स पयलीं हांगा उरून घेवन आज पर्यंत लोकांक उद्धार केलेलो तसलो देवाक आमी ते केन्नाची कसन मागल तरीच आमी तो दिवचेक तयार जावन आसा नमो नमो विद्याधिराजर करदिंद कुशावती नदी तीरदली उदयवाद ज्ञानद कडलु विद्याधीशर पाद कमलके नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ರಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ತೋರ ದುರ್ಗಾನಾಥ गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ महाराज की जय ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ
ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾ. आत्ता आमगेलोट्टू पानसखंड मठ श्री व्यंकटेश देवस्थानाचे जीर्णोद्धार समितीचे सदस्य जावन आसचे श्रीयुत राजेश भट मटकर आनी आसाची आमगेले निमगुया. नमस्कार रश्मम. केन्ना ह्या एक जीर्णोद्धार करका म्हण तुमगेले एक मनांत आयिल्लो आसा? ॲक्च्युली जीर्णोद्धार ड्यू आशिल्लो 5-6 वर्सां पयलीं आमी प्लॅन केल्लें, जाल्यार मदीं दुसऱ्यो अडचणी आयल्यो, कोविडची अडचण आयली. तर आमकां एक मुख्य प्रश्न आशिल्लो 550 वर्ष पुरातन पवित्र मठ. तर ताजे मुख्य प्रश्न होच आशिल्लो की लिकेज जातालें वयर सायडीन, आनी तें लिकेज जावन इवन गर्भकुडी पर्यंत पाविल्लें. आनी जो हाजे पयले गूड आशिल्लो कलश, शिखर कलश, तो सिमेंट कॉन्क्रीटचो आशिल्लो. ताजे बदल ते फातर फुटीची झाडां जावन तो गुडाची अर्जंट रिपेर किंवा रिप्लेसमेंट ड्यू आशिल्लें. ते मेन इश्यू आशिल्लो. तर आमी सर्वप्रथम सिलींग आनी रुफींगचें काम केलें, सभा मंडपाचे वयर, सारावळीचे वयर बी, आनी तदनंतर ताम्रपट करून घेतलो पावसाचे पयलें, लास्ट मॉन्सून. आनी ताजे मागीर फ्लोरींग ग्लायनाचें, गर्भकूड आनी इतर गोश्टी केल्यो. ವೆಂಕಟರಮಣೋ ವೆಂಕಟರಮಣೋ ಸಂಕಟಹರಣ ವೆಂಕಟರಮಣೋ 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 ಸಂಕಟಹರಣ ವೆಂಕಟರಮಣೋ. ओम भूलक्ष्मी मावाहिनी महालक्ष्मी मावाहिनी महालक्ष्मी मावाहिनी भूलभूतलक्ष्मी मावाहयामि. ओम सत्तोहि ओम लक्ष्मी पूजा ध्यानामन श्रोत पूजा कर्म करके हस्तद्वयेन कमले धारयति. ओम सहस्र शीर्षा पुरुष स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्या त्वं यहागतः प्राकतं त्वं न दृष्ट्वा मां बालवत् परिपालय. स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्या त्वं यहागतः प्राकतं त्वं न दृष्ट्वा मां बालवत् परिपालय. स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्या त्वं यहागतः प्राकतं त्वं न दृष्ट्वा मां बालवत् परिपालय. ओम नारायणाय मे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. लक्ष्मी यस्य परिग्रहः मनो
एक देवस्थान जीर्णोद्धार म्हणताना तांतू मस्त जनानं सहकार केल्लारी ना प्रोत्साह केल्लारी ना मागशे राबल्यार मात्र ताका एक सुलभ जाता सहकार जाता म्हण तुमगे जीर्णोद्धार समितीन तूं कशी त्या एक फॉर्मेशन जाल्लें मागीर कोण कोण तांतू भाग घेतले म्हणून आमकां एक्चुली ह्या शुभ कार्याक खूब लोकांनी भाविकांनी भक्तांनी देणगी रुपान तन मन धन ज्या पद्दतीन शक्य आसा ती मदत केल्ली आसा तांचे खूब खूब आभार आमी इदोळ प्रोग्रामांक बी सांगले आनी आतां परत सांगतात आमी तर आमचे कमिटीचे जीर्णोद्धार रिपेर्स रिनोवेशन कमिटीचे आमचे अध्यक्ष आसात पद्मनाभ प्रभुदेसाई मालेबाग म्हणून फाटल्यान एक गांव आसा थंयचे आसात ते आनी जाल्यार ज्येश्ठ आमचे विनायक प्रभुदेसाई बोरस्कर तांचो ह्या कमिटींत सहभाग आसा म्हजे ज्येश्ठ भ्राता संजय भट मटकर प्रकाश भट प्रसाद भट वसंत भट आनी विशाल प्रभुदेसाय अशें करून आमची एक 8 जाणांची कोर जीर्णोद्धार समिती आशिल्ली आनी ताका टायम टू टायम बऱ्याच जायत्या लोकांनी हेल्प केला विशेष उल्लेख आमचो रामानंद म्हणून एक अकावंटंट आसा सुरवातीसान ताणें आज पर्यंत आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी अशे अनेक लोक आसात बाकीचे सगळ्यांचें नांव घेवंक शक्य ना प्रचोदयात् प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्यात्वम्यहागतः प्राकतस्त्वं दृष्ट्वा मां बालवत् परिपालय ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् भरला भवलोकारी भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी माग तुवा मोह सोडू ना म्हणा उदारी माग तुवा मोह सोडू ना म्हणा मूर्तिगणमध्यकः ब्रह्मवायुशिवाहीश विपैशक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मृष्टापेध्येयाश्चक्रशङ्कवराभयैः युक्ता श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ध्यायामि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात तिष्ठद्जाङ्गुलम् ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं ताम्रतत्त्वशेषानुदन्तेनातिरोहति एतावत्
आवाहनस्य महिमा तोज्ञायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवे ॐ त्रिपादो ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः ततः ऊरुदसयद्वैष पद्भ्यां शूद्रो अजायत दीपं समर्पयामि दीपस्याग्रे पुरतः स्थापिता नारिकेललतां फलादिनैवेद्यं निवेदयामि चन्द्रमा मनसो जातस्य सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत परिशिष्यामि अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ प्राणात्मने नारायणाय स्वनारायणाय नमः वामदेवाय वासुदेवाय स्ववासुदेवाय नमः ज्ञानप्रिय संकृष्णाय संकृष्णाय नमः ज्ञानात्मे प्रद्युम्नाय स्वप्रद्युम्नाय नमः त्रितभ्यो ददाति एवं वसानां रतत्वमाय नमो सत्या समिथामितद्रौ श्रिय एवैनचर्यामा ददाति सततं प्रदावृतं दीयते जयावजयेवं वेदमय सप्तास्यासन परिदेश सप्तसमिधः ततः देवाय जगन्नाथं पुरुषं पशुम् आता आमगेलो फानसखंड मठ श्री व्यंकटेश देवस्थानाचे प्रमुख जावन अशे विद्याधीश प्रभू देसाई मामसाची तांगे लागीं निमगुव्या तांणी ह्या देवस्थानांत तांगेले एक संबंध मागीर ह्या देवस्थानांत जिर्णोद्धार जाल्ल्या वेळो आनी हाजी इतिहासा विशीं तांकां कशें म्हणटाचें म्हणून नमस्कार देसाई माम कसं म्हणटाचें नमस्कार. आज हांगा फणसखंडे मठाच्या व्यंकटेश देवालयाचो जिर्णोद्धार जाला. सुरवातेक हांव सगळ्या भक्तजनांक आमच्या सारस्वत समाजाच्या सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की हो मठ नेमको खंय आसा. तर तुमी जेन्ना कारवारच्यान गोंयांक येतात तेन्ना पोळे मेट क्रॉस करून तुमी फुडें येतात थंयच्यान जवळ जवळ 5 किलोमिटर अंतराचेर हो मठ आसा आनी हायवेच्यान मातसो अर्द किलोमिटर भितर तुमी येवचें पडटलें. म्हणजे आपलो गोकर्ण पर्तगाळी मठाच्या 4 किलोमिटर अलीकडेन हो मठ आसा. ह्या मठाचो इतिहास जर विचार केलो जाल्यार जवळ जवळ ह्या मठाची स्थापना 550 वर्सां पयलीं 550 इयर्स पयलीं जाल्ल्या अशें आमचे पुर्वज आमकां सांगतात आनी तशी आमचे कडेन नोंद आसा. पूण हें मंदीर तुमकां जें आतां दिसता ताचें कन्स्ट्रक्शन जें जाल्लें आहा तें सादारण 200 वर्सां पयलींचें हें कन्स्ट्रक्शन आसा आनी 200 वर्सां नंतर आतां हें परतून आमी जिर्णोद्धाराचें काम करतात. जवळ जवळ 40 वर्सां पयलीं ह्या देवालयाचो कलशारोहण गुरू महाराज जे गुरुस्वामी आशिल्ले विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज हांच्या उपस्थितीत हाका कलशारोहण हांगा जाल्लें. ताजे नंतर ह्या मठाचो एक रथ आमकां फार जीर्ण जाल्लो. त्या जीर्ण रथाचें आमी पुर्ण नूतनीकरण करून सगळो रथ नवीन केल्लो. ताजी त्या रथाचें उद्घाटन आनी त्या निमित्त जे धार्मीक कार्यक्रम हांगा जाल्ले त्या वेळारय स्वामी गुरुस्वामी हांगा आयिल्ले आनी तांणी आमकां आशिर्वाद दिल्ले. ताजे नंतर हांगचेच एक पुरोहीत जे पर्तगाळी हांकां भटूक सगळ्यांक जे शिक्षण भटपण शिकयताले ते आमचे ज्येश्ठ पुरोहीत वामन भटजी हांकां 75 वर्सां पुराय जाल्लीं. त्या निमित्त ह्या मठाक एक व्हडले धार्मीक कार्यक्रम वेगवेगळे आयोजीत केले. त्या वेळारय गुरुस्वामी हांगा विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज हांगा आयिल्ले आनी आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिल्ले. आनी आयज तांचे शिश्य आनी गुरू महाराज विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज हांच्या उपस्थितीक आज व्यंकटेश देवाच्या मुर्तीची स्थापना जाल्या. स्थापना जावन ताजे नंतर कलशाची स्थापना जाल्या. ह्या कार्यक्रमाची आतां स्वामी पर्तगाळी मठाक आमी पावून आतां फुडले विधी हांगा करपाचे आसा. ओमियापली निर्यापला पुष्पायाश्य पुष्पिणी बृहस्पति प्रचोदासां चतुर्मनसः कलेमयं सदां देवं मित्राय तस्मात् गम्धानि असतोराश्रमनोरथाः ओम श्री जात श्री आनिदेयाय श्री विद्युतप्रचोदयाते श्री वसानामदत्तमाय भवति सत्यासवितान्तरौ ओम देवतानां विद्युतान् दशमयुगे पावर्तयति नाम कर्मा भवति सारथिः ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾ सहस्रभागम् ध्येयं परं सकलतत्त्वविदान्त वेद्यं वाराहकापिरङ्गकेसरि सौम्यमूर्तिं श्रीवत्सरोत्तम महामणिभूषिताङ्गं कौमोदकी कमलशङ्करथाङ्गहस्तं सर्वत्र गोस्य भगवन् किल यद्यपि त्वाम् आवाहयामि यथा व्यजनेन वायुं काटाद् यथैव दहनो मथरादुपैति आवाहितोऽपि हेतात्मुपैषिचार्चां वाराहराजतविभो परमार्थमूर्ते सर्वज्ञनाथ परमेश्वर सर्वशक्ते
आगच्छ मे कुरुदयां प्रतिमां भजस्व पूजां ग्रहाणमदनुग्रहकाम्ययाद्य ॐ विश्वतः चक्रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां नमरिदम्बरत्रैर्या वा भूमि जनयन् देवैकाः एवं सम्प्रार्थ्य देवेशं विश्वतश्चक्षुरादिभिः उपतिष्ठेह बिम्बेऽस्मिन् मन्त्रैश्चैवागमोदितैः लोकानुग्रहेत्वर्थं शिरो भव सुखाय नः सान्निध्यं च तदादेव प्रत्यहं परिवर्तय मा भूत्प्रजा विरोधोऽस्मिन् यजमानः समृद्ध्यताम् स भूपालं तथा राष्ट्रं सर्वोपद्रववर्जितम् क्षेमेण वृद्धिमुतुलां सुगमक्षय्यमश्नुताम् पूजां ग्रहाण सततं मामुद्धर नमोऽस्तु ते सर्वमन्त्रादिसंयुक्तो लोकानुग्रहकाङ्क्षया अस्मिन् बिम्बे महाविष्णो सन्निधौ भव सर्वदा यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी तावत् त्वया देवेश स्थातव्यं सर्वदा विभो स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधराः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदः शतम् कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदाने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। जय देव भक्तवत्सला दयानिधे भारतीश मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेश तुगेल्या सन्निधानांतू समस्त पनसखंडेचे सर्व ही गौड सारस्वत समाजवृंद तशीच हांगाचे आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष तुगेले भजक वृंद तशीच हांगाचे वैदिक वृंद अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक जाऊन तुगेल्या सन्निधानांतू प्रार्थना करत असाची तुगेले हे जीर्णोद्धार प्रतिष्ठांग कार्य आशिल्ल्या निमित्तानं आईच्या दिवसाक हे ज्येष्ठ शुद्ध नवमी दिवसाक तुगेल्या हांगा मूर्ती प्रतिष्ठापन पूर्वक तशीच कलश प्रतिष्ठापन तुगेल्या सन्निधानांत तू आईच्या दिवसाक हे कार्य घडील असा केलेलं तसेल हे सर्व ही कार्यानं तू संप्रीत पाहून घेऊ का केलेलं तसेल कार्यान तू मंत्रता तंत्रता द्रव्यता कार्यता अज्ञानान ज्ञानान कसने एक लोप दोष अपराध कितेही घडील असेल असल्यारी दया सिंधू जाऊन घेऊन तू त्या सर्व ही क्षमापण करून घेऊन देऊ का तुगेले हे प्रतिष्ठा कार्य कोण कोण आजी दर्शन करून तुगेले पळेल असत तांक सर्व लोकांक तुगेले संपूर्ण कृपादृष्टी हांक प्राप्त जाऊ का तशीच ह्या देवस्थानाचे प्रांगणांतू नित्योत्सव पक्षोत्सवादिक अनेक हांगा धार्मिक कृत्य घडत उरता प्रति एक कृत्यांतू तुगेले संपूर्ण कृपादृष्टी उरका हांगाचे जनांक तुगेले सन्निधानांत येवन सेव केले निमित्तान तांगेले बर जल्मळ कीर्ती तुगेले सन्निधानांत येऊ का परतून तुगेले सेव करता असेल भाग्य समस्त हांगाचे महाजनांक तू अनुग्रह करचे अशीच हरिगुरु सेवा मठा सेवा गुरुल सेवा समाजाचे तशीच ब्राह्मणालय सेव करता असेल भाग्य समस्त हांगाचे गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक तू अनुग्रह करका तशीच हांगाचे वैदिक वृंद अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक जाऊन तुगेल्या नित्या अर्चा पूजा विनियोगादिक करत उरताची तांचेरही तुगेले संपूर्ण कृपा दृष्टी उरका आणि जे लोक हांगाचे भक्तगण आसात तांणी करता आसले उद्योग व्यवसायांतू व्यापार क्षेत्रांतू उत्तरोत्तर अभिवृद्धी तशी तुगेले संपूर्ण कृपा दृष्टी उरका बायलांकही तांगेल अखंडित सौभाग्य तुवें अनुग्रह करून घेवन तशीच हांगाच्या चौडवांक बाळादिकांक तांणी करता आसल्या शिक्षणांतू उत्तम यश उत्तम प्रगती आणि उत्तम अंक प्राप्त जावन घेवन उत्तीर्ण जावत आसले शक्ती सामर्थ्य धैर्य चौडवांक अनुग्रह करका तशीच हांगाचे युवा पिळगेक आमगेल्या समाजाचे आचार विचार प्राप्त जावन घेवन मुखावेल दिवसांतू तुगेल्या सन्निधानांतू चरणारविंदांत येवन सेव करता आसले अवकाश तुवें अनुग्रह करका एकंदरीत जे लोकांक तुगेल्या सन्निधानांत आयज दिवसा सेव केल्लो आसा तांचे संपूर्ण लोकांचेर तुगेले कृपा दृष्टी उरून घेवन ह्या देवस्थानाच्या प्रांगणांतू तशी पणसकंडे गांवांतू गोवा राज्यांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत तशी बऱ्यापण करून चलोवची बरे कोण कलया रंगरणे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु
ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ह्या मठाक सुमार 550 वर्सांचो इतिहास आसा. पर्तगाळी मठ आनी पणसकंडे मठ हांचो सामको लागींचो संबंद आसा. ह्या मठा खातीर पर्तगाळ मठान साबार वर्सां सुमार 200 वर्सां पयलीं तत्कालीन स्वामी महाराजांनी सुमार 32 पवनाचो भांगराचो मुकुट व्यंकटेश देवाक दिल्लो अशें आमचे जाणटे आनी पुर्वज सगळे सांगताले. जिर्णोद्धाराच्या ह्या कामात जांचो मोलादीक हातभार लागला अशा सगळ्यांचे आमी मना काळजा सावन ऋणी आसात. पूण सगळ्यांचो हांगा भोवमान करप आमकां शक्य ना. पूण एक प्रातिनिधीक स्वरुपांत म्हण आमी एक भोवमान हांगा करपाक सोदतात, तें म्हणजे ह्या देवळाचें आर्किटेक्चर. बाब केतक नासनोडकार बाबान हांगा माचयेर येवचें. पूण धार्मीक विधी करपाक हांगा आयिल्ले सगळे पुरोहीत, सगळे देणगीदार, भावीक भक्त, सगळे स्वयंसेवक हांचे आमी मना काळजासां आभारी आसात. आतां ज्याची सगळे आमी आतुरतायेन वाट पळयतात तो खीण आयला. आयज ह्या पावन आनी ऐतिहासीक दिसाक गुरू महाराज आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो आनी मार्गदर्शन करचें अशें हांव भावीक भक्तांच्या वतीन आमचे कडेन मागतां. ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ನಮೋ. आता तुमगेल्या मठाकय आनी पर्तगाळी गोकर्ण मठाकय एक अविनाभाव संबंध आसा म्हूण आमी आयकल्लो आसाची. ते कशी खंयचे रितीरी म्हूण? हय, पर्तगाळ मठ आणि पणसकंडे मठ पुर्वापार खूब घनिश्ट संबंध आसात. सादारण ही करंट वास्तू जी आसा सद्याची ही सादारण 250-250 वर्सां पयलींची आसा. तर अशे उल्लेख आसा जुने काळाचो. आमी आमचे म्हालगड्यां कडच्यान आयकलां की तेन्नाचे स्वामी 200 वर्सां पूर्वीचे ताणें आमकां 32 पवनां त्या वेळचे युनीट तितले गोल्ड दिले आनी ताचो एक गोल्डन मुकूट आसा आमचे देवाक श्री वेंकटरमणाक. तो मुकूट आमी अजुनूय जपून दवरला. आमचे खातीर खूब आत्मीयतेचो आनी अभिमानाचो विशय आसा तो. आणि 30 पवन म्हणत ना एक अंदाज 32 पवन सारकें. हय हय. आणि ताजे नंतरय वैकुंठवासी श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी येवन हाजे पयले जो शिखर कलश जिर्णोद्धार जाले तेन्नाचो अबावट 46-47 इयर्स बॅक ते बी आयिल्ले आसात. आनी 1-2 फावटी बी हांगा आयिल्ले आसात. आनी आत्ताचें हे आमचे जे जिर्णोद्धाराचे सगळो प्रकल्प सुरू जालो तो स्वामीजीच्या शुभ आशिर्वादान सद्याचे स्वामीजी श्री विद्याधीश स्वामीजी तांच्या शुभ आशिर्वादान आनी तांच्या मार्गदर्शनानच जाला. आनी तांच्या हातानच आमचे आजचे समारोह जालो. प्राणप्रतिष्ठा आनी मुर्ती प्रतिष्ठा आनी शिखर कलश प्रतिष्ठा तें पळोवन आमचे सगळ्यांचे खूब समाधान जालें. आनी वेळान काडून आयले आनी आमचे हे कार्य सिद्धीक व्हेलें आनी
सगळ्यांक शुभ आशिर्वाद दिले ते खूब बरें जायसलें म्हाका. देव बरें करूं. हां. संतान आम्ही तांगेले दान मेळले जीवन संतान आम्ही तांगेले दान मेळले जीवन अनर्थ सर्व माया जत्ता अनंताले दयेन अनर्थ सर्व माय जत्ता हरी अनंताले दयेन भक्तीचो उवारू भरला भवलोकारी भक्तीचो उवारू भरला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी. आतां आमी हांगा जेन्ना जिर्णोद्धाराचें काम करपाचो विचार एक मना आयलो तेन्ना आतां हें सगळें कशें जातलें अशें आमकां दिशिल्लें. पूण कांयच आमकां अडचणी आयल्यो ना. ताणें सगळें आमी विचार ताणेंच मना हाडलो, सगळें ताणेंच करून घेतलें आनी आज सगळें श्री मुर्ती व्यंकटेशाच्या आशिर्वादान आनी गुरू महाराजांच्या आशिर्वादान सगळो कार्यक्रम वेवस्थीत जाल्लो आसा. हाजो फुडलोय तो वेवस्थीत जातलो दिसता. सगळ्या गोंयच्या भायले सगळे भक्तांनी सदळ हातान आमकां मदत केल्ली आसा आनी आतां मेरेन ह्या जिर्णोद्धाराचो हो पयलो टप्पो आसा. पयलो टप्पो म्हणजे गर्भकूड, भायलो सभा मंडप, प्रदक्षिणा मार्ग, वयलो तामरपत्र आनी हें सगळें काम जें आसा ताका जवळ जवळ 80 लाखाचो खर्च जाल्लो आसा. आनी देणगी स्वरुपांत जो आसा तो जवळ जवळ 76 लाख रुपया आमकां जमा जाल्ले आसात आनी ते येतले सगळे देव करून घेतलो. आतां फुडलो टप्पो जो आसा जिर्णोद्धाराचो तो म्हणजे हांगा सगळ्यात सुसज्ज असो सभा मंडप, म्हणजे जाका किमान 500 ते 600 लोक बसपाक शकता असो फूल फ्लेज सभा मंडप हांगा सभाघर, म्हणजे लग्न आसत, मुंज आसत, हें करपा खातीरचो एक सभा मंडप करपाचो सगळ्यांचो विचार आसा. आनी ताका आमी हे कार्यक्रम जावन थोडो हें विश्रांती घेना फुडें परतून आमी त्या कामाक हात घालतले आनी तातूंत सगळी सुसज्ज आसतले, म्हणजे रूम्स आसतले, वॉशरूम्स आसतले, अशी सगळी फॅसिलिटी जी लग्न आनी मुजी खातीर जाय पडटा ती आमी हांगा करतले. आनी आमकां आयच्या कार्यक्रमा खातीर आनी जें कितें ह्या काल आनी आज केलां सगळे वेवस्थीत दानशुरांनी आमकां भक्तगणांनी आमकां हांगा सगळी देणगी दिवन आमी तातूंतल्यान ते सगळे यथासांग पुजा सगळी करून सगळी सेवा आमी देवाली केल्ली आसा. इतलें सांगपाचें. देव बरें. म्हाका सगळे भक्तजनांक गोंयच्याच न्ही आमच्या गांवच्याच न्ही सगळ्या हांगा आमगे सारस्वत समाज जंय जंय आसा ते सगळ्यांक म्हाका आव्हान करपाचें आसा सारस्वत समाजाक की आतां ह्या देवस्थानचो पयलो टप्पो जिर्णोद्धाराचो पुराय जाला. तो म्हणजे सभा मंडप, गर्भकूड, तामरपत्र, घुडाचें, भायले सगळें हाजे मुख्य मंडपाचें काम, कलशाचें काम सगळें आनी प्रदक्षिणा मार्ग ही 5-6 कामां आमची पुराय जाल्लीं आसा सामकी सगळे देणगीदाराच्या हातान. आतां आमकां फुडलो टप्पो आमी करपाचो आसा तो म्हणजे सभा मंडपाचो आनी हाजो बाकीचें काम रोखडेंच आमी हाताक घेवपाचें. ताकाय आमच्या सगळ्या देणगीदारांनी सगळे भाविकांनी ह्या व्यंकटेशाच्या पांया कडेन तांणी चरणा कडेन देणगी दिवन फुडलें काम आमचे कडल्यान करून घेवचें अशी हांव सगळ्यांक विनंती करतां. आनी तुमी सगळे आमकां सदळ हातान मदत करतले हाजी आमकां पुराय विश्वास आसा. तुमकां सगळ्यांक व्यंकटेश पावतलोच अशी आशा बाळगता आनी तुमच्या मदतीची वाट पळयतां. देव बरें करूं. प्रतीक्षा गोविंद भट म्हजें नांव, पणसखंडे, काणकोण गोवा. म्हणजे
आमगेले हांगा हें व्यंकटेशाचें देवूळ जवळ जवळ 550 वर्सां पयलींचें. देवाची अशी हांगा सासाय हळू हळू वाडली. पयलीं सावन लोक हांगा तिरुपती वचपाची जमना जाल्यार हांगा येताले आनी देवाची हांगा मान केली की देव तांकां पावतालो सामको बरो म्हणून देवाक सगळे कडेन नांव जावन आतां तर आनी सामकें आमचें हांगा देव आतां हांगा सामकी देवाची भक्त खूबच जाल्यात. सगळे जाण हांगा तिरुपतीची सासाय म्हूण हांगा येतात. तशेंच हांगा श्रावण म्हयन्याक चवथीक अनंतप्रताक खूब अशे कार्यक्रम जातात. सगळे गांवचे लोक हांगा येवन बरे तरेन भजन किर्तन नाटकां संगीत सगळें करतात आनी सगळे हांगा देवाक बरे तरेन उपयोग पडटात आनी देवाची सेवा करतात. तशेंच हांगचे आमी सगळे गांवचे लोक घरची सगळे सुनो सगळे एक जावन देवाचे कितें कार्यक्रम आसल्यार वॉलंटियर जावन सगळे काम करतात. तुमी इतले वेळू पळयले आमगेले गोमांतक म्हणल्यार गोवा राज्याचे सुरवेचे आमगेल्या श्री व्यंकटेश देवस्थान 550 वर्सां फुडें कशें आशिल्लें. मागीर आजी तुमी हें जिर्णोद्धार जाल्लें देवस्थान तुमी पळयलें आसा. हाजी इतिहास तुमकां कळलेलो आसा. स्वाम्यान येवन हांगा आजी तांगेल्या दिव्य चरण कमलान तांणी हांगा प्रतिश्ठापन केलेलें पुरा दृश्य तुमी पळयलेलें आसा. ह्या पुरा आयचे विशेष कार्यक्रम गोवा लागून यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायडांतू तुमी पळयला. मुखारी अनेक विशेष कार्यक्रमांतू अनेक देवस्थानांतू आमी मेळया. सगळ्यांकय स्वाम्याल्या देवाल्या अनुग्रह नित्य निरंतर असो आमगे समाजा वयरी स्वाम्याला अनुग्रह देवाला आशिर्वाद केन्ने आसता म्हण सांगताची हे कार्यक्रमांक मुक्ताय करताची. मुखार अनेक देवस्थानांतू अपास मेळया. सगळ्यांकय देव बरें करो.